पळय हांव एक तुमकां म्हण सांगता, पतिव्रतेच्या गळ्यात गोंडा आणि बेशेला मणिहार, उद्धवा अजब तुझे सरकार. हांव दामू नायका पयलीं नमस्कार करता की ताणें सांगिल्लें की आपूण BJPचे 80% नवी कॅन्डिडेट आनी कॅडर दितले म्हण. पूण त्या 80% भितर पैंगीण मतदारसंघ येना. पैंगीण मतदारसंघ आहा वो 80% भायर पडटा असो अर्थ जालो. आनी जो BJPन जो कॅन्डिडेट दिला ताची सगळी हिस्ट्री 2022-2002 जे आमी इलेक्शन लढयलां 2002 साकून रमेश तवडकारा बरोबर ते 2025 सगळे काणकोणकारांक सगळे पैंगीणकारांक खबर आहा. हे गुंड प्रवृत्ती लोक हांची एक त्रिकूट जल्म आयला आज पैंगिणी. पयशे रावले जाल्यार तुका दिसता हे जातलें अशें म्हणून? कांय फरक ना. जे पैंगीणचे आमची जी जनता आसा हाजे पयलीं इस्दोर फेर्नांडीस जो आमदार आशिल्लो आनी रमेश तवडकारा जेन्ना 2002-2007 आमी प्रोजेक्ट करताले तेन्ना अशी इंटरनल वेव आसूनच रमेश तवडकर निवडून आयला. इस्दोराले इतलो फोर्स आसून. आतांय तीच पद्दत आहा. म्हाका मुगे फोर्स दाखोवपा फाटल्यान कोण दाखोवपा म्हाका गरज ना. आतां वेव तशीच आहा. लोक मतदानांतल्यान दाखोवन दितले जनता जनार्दन.